तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, कोणा सरशी वसो आमी. तुजे ते आसात उतरां सासणीक जिविताची. वय हिंस उतरां भाग्यवंत कात्रीन सियोनाक देर दिल्ली ती, उत्तेजन केल्ली ती. ह्याच उतरां वयर तिणें आपलें सगळें जिवीत आपल्या सोम्या पासत करशिल्ली अशें तिचो भावार्थ तिणें उखलून दाखयलो. त्याच परी आज तीच सासणीक जिवीत दिवची उतरां आयकूंक आमी हांगासर आयल्या. त्या उतरां मुखांतर आमचें जिवीत बरें करच्याक, थीर करच्याक आनीक सासणीक जिवीत जोडच्याक. तर ह्या सर वर्त्या देण्या पासत आमी देवाक अर्घ दिता आसतना आज आमचे संगी आसात बाप जोसेफ. ते आज देवाक अर्घ दितात. आपणाचो जल्म दीस आचरण करच्या संदर्भी तांकां 78 वचून 79 वर्साक ते पांय दवरता आसतना ह्या मिसा वेळार तांचे बसोर प्रत्येक मागया, प्रत्येक जावन तांकां बरी भलायकी मेळचे खातीर तसो जेजू क्रिस्त ताका आपयलो तो ताच्या वर्तांत काम करूंक. इतलीं वर्सां भोव आपोबायान संतोशान ताची सेवा ताका दिल्ली आसता. ताका आतां भलायकेची गरज आसा. तर आमी सर सांगता मेलो न्हू ही आमी सात वांटली जाता आसतना ताचे खातीर आमी मागया. तो सोमी जे क्रिस्ताक आपयलो तो सर रितीन बेसावन बरोवन दी. ताचे मोतीक शांत आनी समाधान फावो जावन दी. तर आतां आमी केल्ल्या सर पातकांची दूख धरून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्याक आमकां आमी आयतें करया. हांव पातके आनी तुमकां भोवयलो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतन तोंडान सारो वायट आदारो आनी बरें सारो हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोवयलो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा जेजूचे कश्ट नियाळोंक ताच्या पयस जगाय पळोवंक आनी वळखूंक तुवें भगवान कातरांचे दोळे उगडले. असो पवित्र सभेच्या सेवेंत तिचो मोग एक जळते आकटें जावंक पावलो. आमी जेजूच्या गुडार्थ कुडीचे सांदे आतां ताच्या कश्टा मरणांत वांटो घेवन सासणाक ताचे मोहिमेची वांटली जावंक आमची कालचा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. थंय एनेया नांवाचो आरेकार 8 वर्सां मांद्रेक लागलो तो पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरोत करता, उठ आनी तुजें हांतूळ सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवास्यांनी ताका पळयतच ते समेस्त सुम्या थंय परतले. जोप्पा शहरांत तबिता नांवाची एक भावार्थीन आसली. ग्रीक भाशेंत तिचें नांव दोर्कास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हणून अर्थ. आपली जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करचिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मरून गेली. तिचें मोडें हाडून माळयेच्या कुडांत दवरलें. लिड्डांतावन जोप्पाक चड पयस नासलें. जोप्पांत असलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून, दयाकन जाता तितले बेगीन आमचेशी ये म्हणली एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठावटी आयलो. तो थंय येवन पावतच ताणें ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोर्कासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून ताका सकडांक भायर धाडली आनी दिंबेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्या शिंगून म्हणालो, तबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठून बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें बावर्त्यांक आनी विधवींक आपयली आनी ती जीवन जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सुम्याक सतमानूंक लागले. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान आमकां केल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक. ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सोडवणेक आर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणटलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे हुजेर सगळे परजे समज त्यो उचारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो चाकर, तुजे चाकरणेचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयलाय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. Alleluia gavya somya kasiya tacha povit navak pokli kusarya. Alleluia gavya somya kasiya tacha povit navak pokli kusarya. तुजी उतरां सुम्या आत्मा आनी जिवीत सासणीक जिवीत दितात ती उतरां आसात तुजे लागीं. Alleluia gavya somya kasiya tacha povit navak pokli kusarya.
Alleluia gavya somya kasiya tacha povit nava ogli kusarya. सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. काफरनावाच्या सिनागोगांत जेजू शिकवून आसतना जेजूच्या शिसा मदले सबार जण हे आयकोन म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत जालें. ते आयकोंक कोणाक जायत? ह्या विशयांत आपणाचे शिस गुणगुणो आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणलो, हे आयकोन तुमचो भावार्थ दांडलो वे? तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन चडोवन पाटी वेतना पॉलिशात जाल्यार तुमी कितें मनशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तांचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मणी जात आसले. सत्मणी नासलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पाराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो. परत्यान तो म्हणलो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले सबार जण तसो सांगात सांडून पाटी पडतले. तोवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रो ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशी वचों? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर है वकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, जर तर आमी खंयसर एका कार्याक वा जाग्याक गेल्यार मदगस जर तर आमी उठून वेता तर हाका कारण कसलें आसूंक पुरो? आमी चिंत्या खंयसर आमी वेता, जावं कार्याक या फंक्शनाक आनी एका जाग्याक कितें जाता तर तें जावन आमी मदेंच उठून वेता तर हाका कारण कितें आसूंक जावंक पुरो? कसलें कारण दिवयेत? पयल्यान पयलें थंयसर कितें जाता कितें चलता म्हण म्हाका नेना, म्हाका कळीत ना, हांव नेना. वा थंयसर जावचें तें कार्य एकदम बोर, म्हाका टायम पास करूंक जायना, देखून कितें म्हणी हांव उठून वेता. वा थंयसर कितें जाता तें म्हाका समजना, तें वाऱ्यार आसा. तर असले संदर्भार बेश्टेन तरी उठोवन बसोवन वेळ पाड करच्या बदलाक थंय उठोन वेचें बरें म्हण चिंतून थंयसर आमी पयस वेता. वय असलेच परिस्थिती आज आमी पळयता. जेजू काफरनावांत शिकोवन दिना वचलो. कसली शिकोवन? शिकोवन कालच्या वांजला आमी आयकलां, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. म्हळ्यार ही शिकोवन ते म्हणून लागे हे उलोवणें विपरीत जालें. हें शिकोवन तांकां पसंद जावना. ही शिकोवन तांकां कितें म्हणून कळीत जावना. ताणें चिंतलें कितें उलयता वो, हाका अर्थ आसा गे. देखून जेजू उपरा म्हणटा
हे आयकून तुमचो भावार्थ दांडलो वे खंय आसा तुमचो भावार्थ कितें जालें म्हळ्यार साबार जाण थंयसर उठोन गेले म्हळ्यार तांकां कितें म्हूण समजना वय सबार पोटी आमकांय समजनातल्या वेळार कळीत जायनातल्या वेळार आमचें तें एका तरेचें कालो बोलो जाता आमी कित्याक आमकां बसचें हांगा काल उलयता कित्याक आमी टायम वेस्ट करचो जाल्यार असलें चिंता पूण जेजू तीच उतरां आपल्या शिश्या लागीं विचारल्या वेळार तुमी उठून वेतात गे तुमकांय समजना गे त्या जाल्यार पेद्रून भोव अपुरबायची उतरां दिवची सोम्या आमी कोणा सरशी वचो तुजे लागीं आसात उतरां ती सासणीक जिविताची वय देखूनच आमी मोगाच्या भावा आनी भयणी हर एक पोटी सकाळीं उठून हांगासर येता ती उतरां आयकूंक त्या उतरांत आमकां एक संदेश मेळटा त्या उतरांत आमचें आत्मीक जिवीत गरजता त्या उतरां मुखांत आमचो दीस बऱ्या तरेन करसूंक जियोंक रावोंक आमकां कुमक करता पूण ही उतरां कोणाक समजना ही उतरां कोणाक अर्थ जायना तर जाल्यार ही उतरां विपरीत जालें कितें सांगता कितें उलयता कितें वाचता आमी नेना देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी देवाचें उतर फकत एक नॉवेल बरी म्हणचे न्ही या वाचचें न्ही वा घेवचें न्ही बरें थंयसर आसात उतरां सासणीक जिविताची देखून तो म्हणटा तुंच तो देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सत मानला आमकां खात्री आसा जेजूच्या शिसांक कसलो सुद्दां भाव नातलो वा कितें सवाल नातलें तांणी तें मानून घेतलां तांकां तें समजलें देखून जेजूचे शिश्य मात उरले न्ही ताचो पाटलाव करूंक लागले तर आमी कितें करता म्हाकाच्या भावांनी भयणी तीच उतरां तसो संदेश तीच शिकोवन आमी म्हणटा की तें विपरीत जालें कितें समजना कळीत ना म्हूण वा वय तीच जावन आसात उतरां सासणी जिविताची वय त्याच उतरां वयर आज आमी आचरण करच्या भाग्यवन कातन सियोना तिणें घट्ट धरून धरलें त्या उतरां वयर म्हाका जिवीत आसा त्या उतरां वयर म्हाका मुखार वचोंक जाता कोणी कितेंच करूंक जायना कसलीय शिक्षा जाल्यारय हांव फुडें करूंक शकता कित्याक ती उतरां म्हाका धैर्य दितात त्या उतरां वयर हांव चलोन आसा तसो म्हजो भावार्थ हेंच म्हजें चिंताप तर आमचें तें थंयच चिंतप आसूं दी आनी परत एक फावटी आमी फादर जोसेफा खातीर मागया ह्या मिसा वेळार तसो जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त ता सर तेणे आशिर्वाद दिवं दी बरी भलायक दिवं दी आनी ताका दिल्लें तें काम तें बऱ्या रितीन तो संपोवंक तोच उजवाड ताका आदार जावं दी सर्वस्वांचे मोगाळ बापा काणीक सावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचेर तुजे बेसांव कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत आसा सर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवे सर्वस्वांचे मोगाळ बापा काणीक सावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचेर तुजे बेसांव म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात आसलें जावं म्हणून मागात तुमच्या तंदे बलिदान आपल्या मानकांनी महिमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव दयाल बापा भाग्यवंत कातरणेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयता
ते बलिदान तुका मानू तिची शिकवण आनी देख घेवन तुजी आमच्या कर्या देवाचे भक्तीन सेवा करूंक आनी सगळ्या काळजान तुका वाखाणूंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदर आनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूं फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्या असो सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाकुळाक आपयताय आनी आपल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उन सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जाम ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचें. तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या वखदासाक करात. Bavarta sogat pergatuyam तुझ्या कुर्सानी पूर्ण जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वखदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सुडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करप आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो वडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सतोर मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव मिणीचे ककोत कर तांकां आनी गतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुज्या पजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेतांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळे देवाचे मेळ संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता आनी सियानाची सन कातरीन आनी सर कळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां संग बराबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगातान त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. आमच्या सोडवंतरी आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ल्या वागण्यान दीर्घ म्हणून सांगता म्हणुया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समकाय तू कशी सर्गास होता तसे संसारान जावं आमचो दिसपतो ग्रासा समकांदी आणि आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचे पदकां बोगस आनी आमकां दान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सोरेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शनांतले आमकां ती उदारका कुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्तां तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता मग शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बाबार्थेचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोमे आसो तुमचे सवय आसूं माय मागचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणा आपयल्यान ती सुभागे सोम्या तुमी दुबरेंचे बाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. पाटी परतलो तुझे कोरबे तुझे दये तुझे दय सोमिया पाटी परतलो ये जेसू मुझे दय राव जेसू मुझे दय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेसू मुझे दय राव जेसू मुझे दय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आम्ही घेतल्या त्या सर्गींच्या वंड्यान भाग्यवान कातरिनाक ह्या संवसारांत कुडीचे पोशण मेळ्ळें. तसो सर्गींचो वंडो आमकां सस्तीक जिविताचें पोशण जावन सर्गींचें सूख आमी भोगूंक पावो. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. कार्मेल सायबिणीचे नव्यान. हे भगवान देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणता. आपणाक चारण दास म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उंकळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींचे वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बोळे माये, कत नातले आमकुवारी. कार्मेली तुज्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढपत्तेन आनी तीर भरोशनान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. एक घडी बरो आमचे सर ते सवा गरज्यो आमी तिचे मुखार दवरया. सांगता म्हणया, उगदास कर ये बोधायले आमकारी मरिये, तुझ्या आश्रयात दवरलो, तुझो आधार मागलो, तुझे मध्यस्थी सोदलो. कोण म्हणे कुबो मेलासतना गेलो म्हूण केदीच कोणेच आयकूंक ना. हे पतीनेन देरकान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे आमकारीचे आमकारे म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दे. आमेन. सांगता म्हणया, नामान बरये कुटपॅन बरले समतीचे सांगता श्री आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो मगे मरिये देवाचे माये, आमा बापयांक देवना देकर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा बसोत विनंती कर. नामान बरये कुटपॅन बरले समतीचे सांगता श्री आमी तुमचेदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो मगे मरिये देवाचे माये, आमा बापयांक देवना देकर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा बसोत विनंती कर. नामान बरये कुटपॅन बरले समतीचे सांगता श्री आमी तुमचेदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो मगे मरिये देवाचे माये, आमा बापयांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा बसोत विनंती कर. अर्गां प्रार्थना. ए भगवंत मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तुवें जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोन धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंचेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदर दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडयो आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुजे आनी तुज्या हाती आसल्या जेजू बालकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मागता तुमकां समेस्तांक एक बागी दीस आनी परत एक फावटी फादर जोसेफ हॅपी बर्थडे.
पुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीन सर्यांतीच्या मोगान वाढते आमकां बळवशाची केदे वर्ते बाग मोरेचे प्रस्तुसांचे आपल्या देवा आवय तरे अवकारांचे सोबे सांगच्याक देख सांग सोबच्या बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीन सर्यांतीच्या मोगान वाढते आमकां बळवशाची मोगाळ पुता सोवे आमकां मर्या शिवा दिव आमकां मागीर करसाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.